रेडी जलेंती आता मी बट्टल गराक कापूचे वत्तसती ಕಾಪುಂಜಲ್ ನಂತರ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಚ್ಚಾಕ ಬಯಸರ್ಲಿಂತಿ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೂ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಕಸನ ಅಲೌಡ್ನ ಪೂರ ಲಾಕರ್ ಅದನ್ನು ಮಗಿರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿತ್ತರಿ ವಚ್ಚ ते एक अंगडी आशिल्ला कसा कसा मेळता म्हणून पळोवची चिमकलेंती गय अंतू श्राद्ध पुरो जाल्ले आणि आमी थंय लागीं अंगडी एक विष्णुपाद शंख पळोवलो पुरो घेतला डिटेल्स पुरो दिता हांव तुमकां हांगा गय अंतू एक फ्रूट वेजिटेबल स्वीट बायनी लीफ ह्या पुरा सोडू सांगता ती सकाळी कापेलाल जागिरी वचून जेवण केलें रातच्याक रूम जेवण पुरा बटांनी अरेंज कोंतिल्लें त्या बटाल नंबर पुरा हांव हांगा डिस्क्रिप्शनांतू दिता आज मी गया अंतस्थे फाल्गुनी नदी तटांतू रामन आणि लक्ष्मण दशरथाला श्राद्ध करो येईल जाग तय है तजेक कहाणी आसा सीताक दशरथ येयलो पिंड निमगिलेले सीतान मत्तीचे पिंड कोरनु दशरथा दिल्ले म्हण आनी ताका तिनी जण साक्षी आशिल्लींची म्हण प्रयास कहाणी आसा ते तुमी पळयला कळटा तुमकां जाल्यार हांगा येतना हांगा श्राद्ध करतना आमी तीन कोरो आसा आतां आम्ही एक पिंड नॉर्मली आम्ही एक श्राद्ध म्हळ्यार एक पिंड दिवचे ना हांगा तीन कडेन दिवचे आसा तातूंत तीन पिंड करूं आसता हांगा श्राद्ध करतना खंय म्हळ्यार एक फाल्गुनी नदींत फाल्गुनी म्हळ्यार गंगाचे एक ट्रिब्युटरी म्हण दिसता आनी सेकंड विष्णुपादार दिवचे आसता तिन्नीचे अक्षय वट सीतेक विटनेस जावन दाबिल रूप म्हणून ताका चरित्र लागींची कसन जब हुन पिवे म्हणून चिमकलेंती स्माइल आमगे गयाचे काम पूरा चंदा इर्चल्ले आत नेक्स्ट आमी बोध गया वत्ता सती अंदकुनु गय ಅದಕ್ಕೂ अर्ध गंटे वाट